एक रिमार्क मारलेलो की आफ्टर मी there is no qualified person to be appointed as the captain of ports. If this is correct, if the information which we got is correct, then there has to be an investigation into all the educational qualifications of all the officers who are holding the higher post. आणि ते खरेच लायक आसा काय ना ते सिद्ध जावपाक जाय. पयरूच रेबंदर एक फेरीबोटीक ऍक्सिडेंट जालो. जबाबदार कोण? आम्ही प्रश्न विचारता. जी फेरीबोटीक ऍक्सिडेंट झाला तेजे सेफ्टी ऑडिट जाल्ले. तर हे सेफ्टी ऑडिट केन्ना जाल्ले? बाकीच्या फेरीबोटीचे सेफ्टी ऑडिट केन्ना जाला? तेजे ऑडिट खंय आसा? तेजो रिपोर्ट खंय आसा? आयज तुम्ही काय 4 कामगारांक धरल्यात आणि तांचेर इन्क्वायरी करतात. पूण पोंच्यान जर फेरीबोटीच्यो प्लेटीज जर गळपाक लागल्यो जाल्यार फेरीबोटीचे कर्मचारी फेरीबोट कशे सेव करतले? तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? तेजी जबाबदारी कोणी तरी घेवची पडटली. आणि हो एक प्रमुख मागणी आसा. भावांनो, आयज जर आमी हांगा जंगल्यात, आमी सरकाराक शिटकावणी दितात. आमी सगळ्यो फेरीबोटी बंद करूंक ना. आमी खंयचेच रूट बंद करूंक ना. आमी जे ऑफ जाल्यात ते आयज हांगा येयल्ले आसात. म्हणून टायम मेळ्ळो आणि सरकारान आमचेर जर वेळ हाडली जाल्यार आमी सगळ्यो रूट बंद करून हांगा येतले. ही शिटकावणी आमी सरकाराक दिता आणि आमी मागता सरकारा कडेन ज्यो करप्ट प्रॅक्टिसेस या COPन आसा, या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटान आसा, ताचेर बडी मारपाक जाय. जे करप्शनान इन्वॉल्ड आसात, जे कॅग रिपोर्टान करप्शनाचो उल्लेख जाला, ताचेर कारवाय जावपाक जाय. जी फेरीबोट बुडल्या त्या फेरीबोट कित्या खातीर बुडल्या तेजी जापसालदारकी कोणी तरी घेवपाक जाय. ह्यो रो फेरीबोटी येयल्या, ह्यो भायर कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपाक जायना. ह्यो आमी चलयतात. आमच्या हातीन दियात. ही मागणी घेवन आमी हांगा येयल्ले आसात. तुम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर बा केला? आमी ह्या डिपार्टमेंटाक कंटिन्युअसली लेटरां बरयत आसा. आमी CMाक लेटरां बरयल्या, आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक लेटरां बरयल्या, आमी डायरेक्टराक लेटरां बरयल्या की बाबा हे प्रॉब्लेम आसात, ह्या प्रॉब्लेमाचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून. आमकां CMान 1.5 वर्स फाटीं आपयल्ले आनी सांगलेले की वी वील सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स. आमी ड्युटी रोस्टर सारको करुया, आमी ड्युटी टायमींग सारके करुया, आमी वेतनाची जी थकबाकी आसा ती तुमकां दिवया. पूण अजुनूय ह्या सरकारान कांय केल्लें ना. आणि आमकां कळनासतना आमचे सर्वीस कंडिशन चेंज केल्यात. सर्वीस कंडिशन जर चेंज करता, दुसरे नवे सर्वीस कंडिशन हाडटा, 24 वरांचेर 8 वरां ड्युटी करता, जाल्यार तुवें पयलीं कामगारांची मान्यता घेवपाक जाय. तुमी युनियनाक नोटीस दिवपाक जाय अंडर सेक्शन 9A. पूण हेंच्यांनी कांय केल्लें ना. डायरेक्टली सालाजार शाही, पुर्तुगीजान एक सालाजार म्हणून डिक्टेटर आहलो, आतां सालाजार गोंयानूय जाल्यात. सो फाल्यांच्यान तुमी सिस्टम चेंज. कितें चल्लां हें? ही अक्षरशः दादागिरी आसा. आनी डेमोक्रेटीक सिस्टमान लोकशाही पद्दतीन दादागिरी खंयसरूच थारो आसना. सो तेजो निशेध करपाक आयज आमी हांगा जमल्यात. सो पयलीं हे R&Dच्या अंडर आतां ते रिवर हे केलां तुमकां ते डिपार्टमेंट. आतां डिपार्टमेंट इनलँड वॉटरवेज केला. इनलँड वॉटरवेज केला. बट देर इज अ बिग मेकॅनिझम बिहाइंड ऑल दिस थिंग. इनलँड जेन्ना वॉटरवेज केले डिपार्टमेंट वेगळे जाले ना. आता डिपार्टमेंट वेगळे झाले. पूण पयलींचो हिशोब कोण दितलो आमचो? पयलीं R&D कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन आसले. सो पयलींचो हिशोब आमची वेतनाची थकबाकी जी आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिवपाक जाय. नाव रिसंटली इट इज बीन टेकन ओवर बाय इनलँड वॉटरवेज. बट दॅट डजंट मीन दॅट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफिस इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द पास्ट लायबिलिटीज. द पास्ट लायबिलिटीज इज स्टील अपॉन देम आनी केस चालू आसा तेंचेर. सो ताजो हिशोब तांच्यांनी दिवपाक जाय. हे सगळें करपाक कांय तरी काय तेज्या फाटल्यान षडयंत्र आसा. कित्याक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक ह्या डिपार्टमेंटाक येणावळ जी आसा ती काजिनोची आसा. सो तांकां ह्या फेरी रुटांचे पडलेले ना. हे बारीक फेरी रूट 10 रुपया 20 रुपया ते पडलेले ना. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन काजिनोज बिकॉज द रेव्हेन्यू फ्रॉम द काजिनोज इज मच हायर देन वॉट दे आर डुईंग दिस.
So all concentration on casinos, how to build up jetties, how to create infrastructure, CRZचे उल्लंघन करून कशे त्यांना त्यांच्या खातीर जागो करून दिवप, बेती पणजेची फेरीबोट जे जाग्यार लागता थंय पॅरलल डॅक येयला, पॅरलल धक्को येयला आनी आमी जर त्यो फेरीबोट थंय चलयता आसतना मॅन्युअर करता आसतना आमच्या माकनिस्तांक सॉलीड प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां थंय कितें एक्सिडंट जालो हें आमी सांगलेलें आसा पूण तांकां पडलेलें ना. दे वॉन्ट टू एकोमोडेट कजिनोज एवरीवेअर. दीस इज हॅपनिंग. We are saying you don't, we are not against casinos, but we are saying that आमचे जे अधिकार आसा, आमचे जे हक्क आसा, आमची जी वेतनाची थकबाकी आसा, आमचो जो ओव्हरटायम आसा, you pay that. You pay us the overtime, you pay us our legal dues, you resolve all our problems. आता पळोवपाक गेल्यार ते जेन्ना डिपार्टमेंट वेगळे केले न्हू आनी कॅप्टन ऑफ फोर्टा कडेन आर.एन.डीचें कांयच ना. सगळे भोसले आहा तेजे कडेन ताका डायरेक्टर सो एडिशनल जज ताकाच दिला. सो तुमी ताका मेळप अशें इम्पॉर्टंट. See, the whole issue is whether a person is qualified to hold a particular position. This is our issue. So, according to us, whoever जो हुद्देदारी आसा जर तर ताका रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन ना आणि ही कॅनॉट एक्ट एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तेणें नाम according to us the position is not clear. आम्ही गव्हर्मेंटा कडेन मागला की हेचेर क्लॅरिटी दी म्हणून. आम्ही आयज सुद्दां हांगा येयल्यात, आमकां क्लॅरिटी जाय. आम्ही आनी एक मुद्दो घेवन येयल्या की ह्या डिपार्टमेंटान जावं सरकाराच्या खंयच्याच डिपार्टमेंटान रिटायर्ड जाल्ल्या कामगाराक जावं रिटायर्ड जाल्ल्या अधिकाऱ्याक एक्सटेन्शन मेळपाक जायना. हो आमचो ठाम थीम निर्णय आसा. कित्याक नवे भुरगे नव्यो नोकऱ्यो तयार